आजच्या ह्या डिबेटीत तुमकां सगळ्याक येवकार. सद्याक जो गोंयभर गाजता आनी म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक ज्या विशयाची चिंता जाल्या तो म्हळ्यार म्हादयचो विशय. आनी काल आमी तुमकां दाखयलें किती परिस्थिती आसा ती एक्चुअली कणकुंबी कळसा बंडुरा कडेन. कितें करचें आनी फुडें कशें वचचें म्हाका दिसता हो सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न. आनी त्या खातीर आज गोंयच्या प्रत्येक राजकीय पक्षाक घेवन आमी ही डिबेट करतात की म्हादयच्या विशयाचेर मुखार कशें वचचें. हांव क्विकली 5 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर, सगळ्यांची वळख करून दिता आनी मुखार वता. सगळ्यांत पयले आसात काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी आदले केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत भाई खलप. भाई, वेलकम टू द शो. म्हजे बरोबर दुसरे आसात आम आदमी पार्टीचे गोंय फाट्याचे कन्व्हेनर राहुल मामरे. राहुल, वेलकम. तिसरी आसात म्हजे बरोबर गोवा फॉरवर्डाचे व्हायस प्रेसिडेंट दुर्गादास कामत. स्वागत. चौथे आसात म्हजे बरोबर प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटाचे हृदयनाथ शिरोडकर. हृदयनाथ, वेलकम टू द शो. आणि पाचवे म्हजे बरोबर आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आणि स्पोक्सपर्सन सिद्धार्थ कुंकळकार. सिद्धार्थ, वेलकम. या हांव सुरवात भाई तुमचे कडच्यान करता. इतल्याच कारणान खातीर की आज जेन्ना तुमी आमची कव्हरेज पळयली आसतली, थंयची परिस्थिती पळयली आसतली, तुमकां कितें दिसता की आतां गोंयान कितें करपाक जाय, मुखार कशें वचपाचें? जी परिस्थिती तुम्ही काल दाखयली आणि त्या सुवातेचेर जे आजपर्यंत कर्नाटक सरकारान जे कितें केला त्यावरून गोंयचे भवितव्य जे आसा, फुडार जो आसा हो बरोचसो काळखान गेला हे आमकां दिश्टी पडटा. आजपर्यंत ह्या म्हादय प्रश्नाचेर खूब शबय घातल्या लोकांनी, सगळ्या पक्षांनी घाले शबय, परंतु निष्कर्ष जो कितें जालो तो म्हज्या दृश्टीन बरो जावंक ना. कर्नाटकाक आमचे उदक डायवर्ट करपाची परवानगी ट्रायब्युनलान दिली आणि ती ट्रायब्युनलान दिता त्या वेळार बरीचशी कंडिशन्स ट्रायब्युनलान कर्नाटकाक घालून दिल्यात की ती कंडिशन्स कंप्लाय केल्याशिवाय तुमकां काम करपाक जावचें ना. परंतु एके वटेन ट्रायब्युनलाचे हियरिंग चलता आणि दुसरे वटेन कामकाज चालू उरला थंय. ही परिस्थिती आमी सगळ्यांनी पळयल्ली आसा. त्याच्या संदर्भात आवाज सगळ्यांनी उठयलो अनेक वेळा. कर्नाटक आमकां मानूंक तयार ना. कर्नाटक मोठे राज्य आसा आणि राजकीय पक्षांचे हितसंबंध कर्नाटकाकडे गुंतलेले आसात. मागीर तो काँग्रेस पक्ष आसूं किंवा तो भाजपा आसूं. कर्नाटकान ज्या वेळार इलेक्शन जाले कालचे फावट, त्या इलेक्शनच्या आदी कांय दीस गोवा सरकारान ज्या वेळार आमचे मनोहर बाब पर्रीकर आसात ताणें तांकां परवानगी दिणारे पत्र दिले काडून. आणि त्या आधी ज्या वेळार आमी कोर्टान गेले, आमी ट्रायब्युनल स्थापन करचे पण आमी मागणी केली, त्या वेळार ते सुद्धा बरीचशी वर्सां गोंय सरकार निद्रिस्त उरले. हे सगळे लक्षात घेतले. आज म्हाका अशें दिसता आज आमी फाटीं कितें घडलें तें उलयत रावले जाल्यार आमकां उतरां मेळपाचीं ना. म्हजी अशी अपेक्षा आसा की गोव्यात जे प्रमुख राजकीय पक्ष आसात, विशेषतः काँग्रेस पक्ष आसा आणि भाजपा पक्ष आसा आणि काही संलग्न पक्ष गोवा फॉरवर्ड म्हणा किंवा एमजी पार्टी मगो पक्ष आसात, ह्या पक्षांनी एकठांय येवचे, एक विचार विनिमय सगळ्यांनी करचो, राजकीय हितसंबंध कुशीक दवरचे आणि लायन ऑफ एक एक्शन, प्लॅन ऑफ एक्शन तयार करचो आणि त्या प्लॅन ऑफ एक्शन समोर त्यानुसार आम्ही पुढे वचचे. सुप्रीम कोर्टान मॅटर आसा खरें, परंतु सुप्रीम कोर्टाचो अवमान याचिका जी आम्ही दाखल केल्या, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जे पिटिशन फायल केले, 1 वर्ष उपरांत केला. आता ट्रिब्युनल आमकां विचारतलो, सुप्रीम कोर्ट विचारतलो इतके दीस खंय न्हिदले तुमी काय म्हणून गोंयकार. आसूं, तोय प्रश्न हांव बाजूक दवरता आणि अशी अपेक्षा व्यक्त करता की गोव्यातले सगळे प्रमुख राजकीय पक्ष हे एका व्यासपीठार एकठांय येतले, एक प्लॅन ऑफ एक्शन, सर्वमान्य असो प्लॅन ऑफ एक्शन तयार करचो आणि त्यानुसार सुप्रीम कोर्टातली केस चलता पळय ती चालू दवरची. कोणाचे पांय कोणे ओडचे, आरोप कोणे कोणाचेर करचे, हे सगळे उपरांत जाय तेन्ना आमच्यान करूं येता, कारण फॅक्ट्स अँड फिगर्स, स्टॅटिस्टिक्स सगळी आमच्याकडे अवेलेबल आसा. हेच म्हजें म्हणणें आसा. थँक्स लॉट भाई. आय विल कम बॅक टू यू लेटर. राहुल, कितें दिसता की सगळे जाण म्हणटात की सगळ्या राजकीय पक्षांचे कर्नाटकाक हितसंबंध आसात, सद्याक तरी तुमचे हितसंबंध अशें दिसनात. सो फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्स्पेक्टिव्ह गोंयान कितें करचें सध्या अशें तुमचें मत आसा? हातून मतभेद कांयच ना की म्हादय इज अ इश्यू फॉर ऑल. हातून पॉलिटिकींग करून काय जावचें ना. आम्ही सांगत आयिल्ले आसा, जेन्ना डॉक्टर सावंतान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ताणें फक्त ब्लेम गेम चालू दवरलो. तो वेळ ताणें सारशिल्लो गोंयान कॉन्फरन्साक घेवपाचो आनी एक व्हाईट पेपर दिवपाचो. आता जे कंटेम्प्ट पिटिशन ताणें फायल केला इट्स मेनली अ हॉग वॉश.
बिकॉज सेंट्रल गव्हर्नमेंटान नोटिफिकेशन काडिल्लें आसा. इवन तूं जर स्टेटमेंट पळय युनियन मिनिस्टर शेखावत किंवा जोशी ते म्हणटात तुम्ही पेटिशन कित्याक फायल करता. देर इज नो पॉयंट फायलिंग द पेटिशन नाव. एकटो म्हणटा आपल्याक खबर ना पेटिशन फायल केला म्हणून. So the clout of in the central government of Karnataka BJP is far more over the voice of the BJP in Goa, the BJP state government. जेन्ना आमचो मुखेलमंत्री वचून मेळ्ळो पंतप्रधानाक तेन्ना ताणें म्हादयचो मुद्दो मांडला काय हाजें आमकां अजून स्पश्टीकरण ना. सो आतां राजकीय बोटा दोकान काय घालता ब्लेम गेम करून काय अर्थ ना. म्हादयचे काल तुमी जे दृश्य हाडले तुमचे धडाडीच्या पत्रकारांचे दृश्य हाडले इट वॉज रियली डिस्टर्बिंग. सारको प्लेन बेसिंग दिसतालो म्हादयचो. सो पॉइंट आसा गेटिंग बॅक द म्हादय टू अस. देन अदरवायज वी आर लॉस्ट. द फ्लोरा फॉना वेस्टर्न घाट आमचे शेतकारी भाव आमचे खावपाचें उदक मेळचें ना. सो इट्स हाय टायम सीएम गेट्स टू ऑल टुगेदर ऑल द पीपल बरोबर घेवन आमी पंतप्रधाना कडेन या मुद्दे मांडुया. म्हादय गमोवपाक येना आमकां. या राहुल थँक्स. हांव थंयच्यान आतां हृदयनाथा मरे. हृदयनाथ पयर तुमकां अटक जाली सुटका जाली पण ताचे उपरांत जेन्ना आमी वचून थंय रिपोर्टिंग केलें तेन्ना जे भयानक दृश्य दिश्टी पडले तातूंतल्यान म्हाका दिसता एक ग्रेविटी सगळ्याक कळ्ळा आसतली की हाजेर आंदोलन कित्याक जातात इतली पोटतिडक कित्याक आसती. तूं आज ह्या विशया कडेन कसो पळयता आनी वॉट विल युअर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गोवाज पॉलिटिकल क्लास रायट नाव. प्रमोद बाब पयलीं म्हटल्यार धन्यवाद. कारण काल तुमची जी टीम गेली आणि ते वस्तुस्थिती जी दाखयली पळय ताका लागून खरेंच तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं. पत्रकार भाव सगळे जे आसा ते आतापर्यंत म्हादयचो लढो जो आसा पळय ते खऱ्या अर्थान पत्रकार भाऊच लढटा. दुर्दैव अशें दिसता की आज प्रुडंट मिडियाक ही डिबेट घेवची पडली की पॉलिटिकल पार्ट्यांनी एकठांय येवंक जाय की नाका म्हणून. हातून कांयच दुमत आसूंक जायना की पॉलिटिकल पार्टी कशें आसता एक अस्तित्वाचो जेन्ना विशय आसता तेन्ना अस्तित्वाच्या विशयान there cannot be a fight, there cannot be a debate. प्रत्येकान एकठांय येवन तो करूंक जाय. जशें कर्नाटकान भारतीय जनता पार्टी आसतली किंवा काँग्रेस पार्टी आसतली ह्या आतां नॅशनल पार्टी जावं म्हणटा हांच्या दोगांयच्या एजेंडाचेर हो म्हादय हो विशय आसता. आज गोंयच्या काँग्रेसीच्या एजेंडाचेरूय म्हादय विशय नाशिल्लो. म्हणजे इलेक्शन जो जाता मॅनिफेस्टो आसा ते मॅनिफेस्टोन तांचे कडेन म्हादयचो विशय ना आनी भारतीय जनता पार्टी कडेन म्हादयचो विशय ना. तो जेन्ना म्हादय विशय जो आसा पळय तो एव्हरी पॉलिटिकल पार्टी इज निग्लेक्टिंग. आता निग्लेक्ट कित्याक करता तर म्हादय ही वोट बँक जायना गोंयांत. कर्नाटकान म्हादय हो मोठो वोट बँक आसा आणि ज्या जाग्यार मतां मेळटा थंयचे राजकीय पक्ष रावता. आज अस्तित्वाचो विशय आसा आणि अस्तित्व जर गोंयचे टिकोवंक जाय जाल्यार एव्हरी पॉलिटिकल पार्टी शुड कम टुगेदर. आमी 2019 ऑक्टोबरान आमी कॉल दिलो फॉर एव्हरी पॉलिटिकल पार्टीज. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचो एजेंडा वेगळो आसा. दे वॉन्ट टू फायट म्हादय बॅटल फॉर देअर ओन एजेंडा. पण आता म्हाका अशें दिसता की प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीन आपलो एजेंडा कुशीन दवरून गोवा आणि म्हादय हो एक इश्यू आणि एक एजेंडा म्हणून सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. ना जाल्यार तुवें जशें म्हटलां कालच्या व्हिडिओन उदकाक गोंयकार पातयशीर जातले. थँक्स हृदयात. हांव दुर्गादास सांबार. दुर्गादास सगळे जाण एक म्हणटात की आता एकमेकाची उणी दुणी काडपा परस लेट अस हॅव अ युनायटेड प्लॅन ऑफ एक्शन. गोवा फॉरवर्डाक कितें दिसता? पळय प्रमोद, पयलीं म्हणल्यार तुमकां परबी काल तुमी जे तरेन एक्सपोज दाखयले ताचे 2 दीस पयलीं आमचे अध्यक्षान एक ल्हानसो व्हिडिओ आमचे जे वेल विशर थंय गेल्ले म्हणजे जीव सांबाळून वचून ते काडून आयिल्ले सगळे वस्तुस्थिती एक जाणून घेवंक जाय आमी की वी हॅव टू एग्री दॅट वॉटर इज डायवर्टेड ऑलरेडी. आनी एफर्ट हांगा 160 क्रॉस जाल्ल्या कारणान ते तितले आमकां कळुना हांगा. पूण हाजेर जाणीव जी आसा आमकां फुडल्या एका म्हयन्यान कळूंक लागतली. कारण पावस आतां बंद जाल्लो आसा. उदकाचो फ्लो जो आसा आतां कळून येतलो खरो कितें तो. कारण रेन्स हॅव लिटरली स्टॉप. कमिंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज तुम्ही याद करूंक जाय बाब विजय सरदेसाय फ्रॉम डे 1 सांगत आशिल्लो की युनायटेड ओपोजिशन जावंक जाय, सगळ्यांनी बरोबर येवंक जाय. ह्या विशयाचेर जाय जाल्यार मुख्यमंत्र्यान डेलिगेशन व्हरचें प्रधानमंत्र्या पर्यंत आमी येतात म्हणून. पूण ते मुख्यमंत्र्यान आज पर्यंत केलें ना. कारण ताका खंय ना तरी भंय आसा की ऑल पार्टी डेलिगेशन जर व्हेलें जाल्यार तो थंय एक्सपोज जातलो प्रधानमंत्र्या मुखार. ना जर तो थंय व्हरून हो विशयच उलोवंक सोदना असो हाजो अर्थ जाता. कारण फ्रॉम आनी ताका जर कितेंय जर बरें क्वेश्चन सजेशनां दिली ते तुम्ही काय ना रेगेन पयले आसा ती कोविडा बाबतींत आसूं किंवा म्हादयच्या बाबतींत आसूं
कितेंय जर ताका सजेशनां दिवंक गेले आमी ओपोजिशन म्हणून युनायटेडली, कारण स्टेटाचे इंटरेस्ट राखून, जाल्यार तो सांगता आपल्याक कोणें सांगपाची गरज ना. टायम एंड अगेन यू जस्ट डिग आउट एंड सी. बाब विजय सरदेसायन टायम एंड अगेन खूब तरां सजेशनां दिली म्हादयचेर सुद्दां. बट ही हॅज बीन सेइंग दॅट आपल्याक कांय सजेशनां दिवपाची गरज ना, आपूण 20 वर्सांच्यान ह्या लढ्यान आसा, म्हादयचें उगम खंय जाता आनी खंय पर्यंत जाता, आपल्या गांवांत सुर्ला येता, हीच कॅसेट तो झरयता. बट एक आमी चिंतूंक जाय की उदक हांगा डायवर्ट जाला अँड दिस इज अ सिरियस इश्यू अँड प्रमोद सावंत इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कारण तो सगळ्यांक बरोबर घेवन ह्या विशयाचेर वचना. जशे तरेन आमचे ऑपोजिट राज्य जे आसा ते थंय सगळे एक जातात आनी प्रधानमंत्री पर्यंत धांवतात. प्रत्येक त्या भायर जेन्ना हे ट्रायब्युनलान ऑर्डर दिली उदकाची, ते कोर्टान गेले कर्नाटक सरकार आनी तांच्यांनी मागले की ऑर्डर नोटिफाय करची म्हणून ट्रायब्युनलाची. थंय आमचो आदगाद जो एक दिल्लीकार आसा तो थंय उबो रावता आनी सांगता की आमकां ऑब्जेक्शन ना म्हणून. सो आनी अर्थ कितें उरला प्रमोद? ओके, व्हेरी व्हॅलिड. पहा तुमच्या सिद्धार्थ महाराज सुद्धा एक दिसता सगळ्यांक की सत्ताधारी तुम्ही आसात, तुम्ही फुडाकार घेवचो आणि एक ऑल पार्टी प्लॅन ऑफ एक्शन तयार जावचो आणि युनायटेड लढो फ्रॉम अ पॉलिटिकल क्लास, बिकॉज अल्टिमेटली केंद्रात तुमची सरकार, कर्नाटकात तुमची सरकार, आणि विषय हो येदो व्हडलो आसा की हो राजकीय पातळीचेर युनायटेडली हाताळचो पडटलो. डू यू थिंक दॅट्स अ फेअर एक्सपेक्टेशन? म्हाका दिसता आतां रमाकांत भाई आसूं नाल्यार दुर्गादास आसूं, आमचो मामरो आसूं नाल्यार हृदयनाथ आसूं, चारय जाणांनी जे म्हणलां की एक हो जो म्हादयचो आमचो जीवनदायिनी म्हादयचो जो इश्यू आसा तो आमी एकठांय लढपाक जाय. आनी डेफिनेटली हय, एकठांय लढपाकच जाय, कित्याक आमचो गोंयचो इश्यू आसा हो. म्हाका भारतीय जनता पक्ष म्हणून लागना, ऑर काँग्रेसीकच फक्त लागना, ऑर आपाक लागना, ऑर गोवा फॉरवर्डाक लागपा सारको असो कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज ऑर रिजनल वायज असो ना. म्हाका दिसता डेफिनेटली सगळ्यांनी हो लढपाक जाय. पूण आमी एक गोश्ट समजून घेवपाक जाय की म्हादयचो जो गेल्या 22 वर्सांचो लढो आसा, म्हणजे हांव 22 वर्सां म्हणटा कित्याक की 2002 मनोहरभाईन जी कंप्लेंट फॉर्मली लॉन्च केल्ली, तेन्नाचो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पक्षाचो मनोहरभाई हो सप्टेंबर 2002 ताणें फॉर्मली युनियन आमचो वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाक पत्र बरोवन हे कर्नाटकाचे जे एक्शन आसा ते कळोवपाचे आनी ताजेर कितें तें एक्शन घेवपाची एक रिक्वेस्ट तेन्ना केल्ली. आनी ताज्या नंतर जेन्ना कांयच एक्शन जालें ना, ताज्या नंतर 2004 भारतीय जनता पक्षाचे एनडीएचे सरकार गेले, युपीएचे आयले, गोंयांक काँग्रेसी सरकार आयलें, तरी पूण कांय एक्शन जालें ना. आनी ताज्या नंतर जेन्ना रीट पेटिशन कोर्टान फायल जालें तेय 2006, 2010 आमचो ट्रिब्युनल कॉन्स्टिट्यूट करपाचो निर्णय आयलो कोर्टाचो. म्हणजे डिले हॅज बीन देअर इन द ज्युडिशियल सायड, इन द अदर सायड. आमकां म्हाका दिसता हो आतां सबज्युडिस आसा. आमी सगळ्यांनी समजून घेवपाक जाय की एका सुरान आमी उलोवन, जशें कर्नाटका राज्य, हांव कर्नाटका राज्याक मुद्दम म्हणटा कित्याक जवळ जवळ म्हादय डायवर्ट करपाचो प्लॅन म्हाका दिसता 1999 चालू जाल्लो. ताज्या नंतर थंय जनता दल, काँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, विविध पक्षाचे सरकारां येवन गेली, पूण हो तांचो जो प्लॅन तांणी आंखिल्लो तो एका सुरान तांणी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो. आनी आयज काल तुमी जे दाखयलां आमच्या समोर चित्रण, म्हाका दिसता इट्स अ सिरियस इश्यू. दोतोर प्रमोद सावंत ह्यो त्याच एरियेक रावून आयिल्लो आसा, ताकाय खबर आसा सुर्ला गांव, आतांच दुर्गादासान म्हणलें सुर्ला गांव हे म्हादयच्या तिरार वसयल्लें आसा. आनी आमकांय जाण आसा की डेफिनेटली हो इश्यू प्रत्येक लेवलाचेर काडपाक जाय. सध्या आमी ज्युडिशियल लेवलाचेर आमी हो इश्यू घेता. सुप्रीम कोर्टान परत एकदा ट्रिब्युनलाचे आमी जे चॅलेंज केलां, म्हणजे 187 TMC उदक, हें उदक आमच्याय तातूंत भितर घेतलां. मागीर सुर्ला गांवांत जी न्हंय जॉयन जाता त्या न्हंयचें उदक तांणी घेतलां. इट इज नॉट फेअर. आमी परत एकदा होय आमकां एक जाण आसपाक जाय की आमी फेडरलिझमाचेर, भारतीय ही जी आमचे भारत देश आसा हो फेडरलिझमाचेर तयार जाल्लो आसा. हातूंत कर्नाटकाचोय वांटो येतलो, गोंयचोय येतलो, महाराष्ट्राचोय येतलो. आनी म्हादय नदी जी गोंयांक म्हाका दिसता जवळ जवळ 70% व्हांवता, गोंयांक हो मेजर शेअर मेळपाकच जाय. आमचो ताचेर हक्क आसा, आमचो म्हादयचेर हक्क आसा, म्हणजे आवय ती. आनी डेफिनेटली म्हाका दिसता आमी सगळे जाणांनी मेळून हो लढो एका सुरान लढपाक. एक गजाल मुद्दाम विचारची दिसता तुमकां की कर्नाटक म्हळें की सगळ्यांच्या तकल्या भितर एक गजाल येता की तांगेली अरेरावी जी तांणी बाकीच्या व्हडल्या राज्यां बरोबरूय केल्ली आसा. अशी परिस्थितीक जेन्ना तांणी कंप्लिटली डायव्हर्शन स्टार्ट केला ह्या येदी व्हडल्या राज्याक
गोंया सारख्या ल्हान राज्यान कशें हाताळचें, तुमचें कितें मत बाई? येस, हो अत्यंत महत्वाचो प्रश्न आसा. तुम्ही रायट प्रश्न म्हाका विचारला. तुमका उगडास आसा जाल्यार पळयात, ह्या इश्यूकडे हांवें दोन तरेन लक्ष घातलां. कितें म्हणून एक ट्रायब्युनल कडेन आमची मागणी, रास्त मागणी जी आसा ती दवरप, आणि गैर मागणी जी आसा, गैरवाजवी मागणी कर्नाटकाची तिका ओपोज करप. पण ज्या डिसिजन आमकां जालें ते डिसिजन आमी चॅलेंज केला सुप्रीम कोर्टान. थंय ती केस चालू आसा. थंय जे आमचे कुंकळकार बाब म्हणटा त्या प्रमाणे दॅट मॅटर इज सब ज्युडिस. आता तुम्ही लक्षात आनी एक घेयात, एक पॉलिटिकल एक वेगळो एक कलाटणी दिवंक सोदता. ती कशी म्हणून की ज्या भागांतल्यान ही आमची म्हादय नदी व्हांवता, गोंयांत येता, आणि अनेक ल्हान मोठे नाले व्हांवतात त्या भागांतल्यान गोंयच्या वाटेन व्हांवतात. हो सगळो भूप्रदेश महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्या मधलो एक डिस्प्युटेड एरिया आसा कबूल तुमका? डिस्प्युटेड एरिया आसा, आणि तो भाग महाराष्ट्र एकीकरण समिती महाराष्ट्रान घालचो अशें काल परवा पर्यंत मागताले. उपरांत हो प्रदेश निदान केंद्रशासित प्रदेश करचो अशें मागताले. गोंय भागांतल्यान एका वेळार तो भाग गोव्यांक जोडचो, तितलो तरी विलिनीकरण हो प्रश्न मिटलो, तितलो तरी भाग गोव्यांक जोडचो अशी एक मागणी करताली. आता हे डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट इज इन द सुप्रीम कोर्ट. महाराष्ट्र सरकारान थंय केस फायल केल्ली आसा, ताका 10 वर्सां जावन गेली ती. आता वाय कांट वी, आमी गोंयकारांनी भितर वांटो कित्याक घेवचो न्ही? आणि ही जी गोंयच्या वाटेन व्हांवणारे जे नाले आसात, निदान ती एरिया ज्या भागात महाजन कमिशनान आमकां सांगला की थंय मराठी आणि कोंकणी गांव आसात म्हणून ती भाशा उलयतात, म्हणजे जशें गोव्यान आसा तशें थंय आसा. आमकां ते सगळे संलग्न भाग आसात. आज ना फाल्यां रिऑर्गनायझेशन जातलें. ते रिऑर्गनायझेशन जातलें त्या वेळार आमी आज जशे मातेच्या संदर्भात न्हिदून रावले, तशें ह्या संदर्भात जर न्हिदून रावले तर गोव्याक भविष्यात आमकां भविष्य काळात फुडें न्याय मेळपाचो दिसना म्हाका. सो हांव ही एक कलाटणी दिता, वेगळे तरेन दिता की हे जे बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन महाराष्ट्र आणि कर्नाटका सुप्रीम कोर्टान आसा, थंय आमी आमची क्लेम दवरया. गोव्यांक तेंकून खरो म्हणजे इतिहास जर काडलो आमी कदंब काळा पर्यंत गेले तर वनवासी ही एरिया, ती जो भाग आसा, जो कदंबाची राजधानी जी आसा त्या काळांतली, तो सगळो भाग, जोयडा विभाग, हलियाळ, सुपे, हो सगळो भाग कोंकणी भाग आसा. आणि तुम्ही म्हणतात की विशाल गोमंतकाचो मुद्दो घेऊन आमी हातूंत भितर शब्द वापरनाका. आमी विशाल गोमंतक हो शब्द वापरुयाच नाका. आमी इतलेंच म्हणया की ज्या सुवातीचेर पावस पडटा आणि उदक आमच्या वाटेन व्हांवता आणि तेवढीतल्यान कर्नाटकान व्हांवता पळय आसा, ती जी रेशा आसा, आणि ज्या रेशे कडल्यान न्हंयो आमच्या वाटेन व्हांवतात, तो प्रदेश तरी आमकां मेळपाक जाय असो एक राजकीय आमी डाव घेवचो अशें म्हाका दिसता. येस राहुल, व्हेरी फ्रँकली, कर्नाटकाक टॅकल कशी करप? कारण हाजी पयली आमी ताणी बाकीच्या राज्यां कडेन केल्ले ते व्यवहार पळयला की सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसून पसून ते एक एकदां आयकनात. इतली तांची मुस्ती आसता. तांकां गोंया सारख्या राज्यान कशें टॅकल करपाचें? बाईन घेतात तोच मुद्दो फुडें व्हरता. आतां जो म्हादयचो उगम जाता कर्नाटका आनी गोवा बिकम्स डाउनस्ट्रीम. So under interstate water dispute कायदो जो आसा, गोवा has got a right to be consulted by the central government. गोंयान जो ठामपणे तो मुद्दो माडिल्लो तेन्ना, जावं तो काँग्रेस गव्हर्नमेंट किंवा आता भाजप गव्हर्नमेंट, तेन्ना ही दशा जावपाची नाशिल्ली आमची. कर्नाटक डिस्प्यूट करता, कावेरी म्हाका उल्लेख जाता, कावेरी विथ तामिळनाडू, दॅट्स बीन गोईंग इन द कोर्ट्स. सो हांगा आमचो स्टँड वीक पडलो. कदाचित पॉलिटिकल इक्वेशन आसता, गोवा आमचे 2 MP दिता, कर्नाटक 26-28 दिता, थंय परत पार्टी कंपल्शन दिता. They will please the party which has got a larger seats in the Lok Sabha. So भाजपान हांगा कॉम्प्रोमाइज करून जावंक शकता, आणि कॉम्प्रोमाइज केला हाजेर इश्यूचेर. Why is the voice of the people of Goa not heard? दोन लोकां फुडें 2 MP दिता म्हणून तांचो आवाज दाबलो जालो अशें दिसून येता हाज्या वयल्यान. हृदयनाथ, बिफोर आय टेक दिस इश्यू डीपर, नंबर ऑफ MPs, हांव सिद्धार्थाक म्हळ्यार दवरता इश्यू, बट बिफोर दॅट तुमचें मत कितें फ्रॉम अ न्यूट्रल एक्टिविस्ट पॉयंट ऑफ व्यू? कर्नाटकाक टॅकल कशी करप? कारण हाजे पयलीं आमी कंटेम्प्ट पिटिशनां फायल केल्यात, हाजे पयलीं आमी ऑब्जेक्शन्स फायल केल्यात, बट तांणी काम थांबयलें ना. तांणी वर्सां काम चालू दवरलां आणि आतां तर ते एडिशनल एलोकेशन करता म्हणटात. हाऊ टू टॅकल दिस? एक सिंपल गजाल आसा, आमी ते लक्षात धरूंक जाय. दे आर डुईंग इट ऑन देअर पॉलिटिकल विल. तांचो लिडर जे आसा, फॉर एक्झाम्पल प्रल्हाद जोशी आसतलो किंवा तांचो मुख्यमंत्री आसतलो येडियुरप्पा, they are very strong.
त्यांचे विल पॉवर इतले स्ट्रॉंग आसा की तांचे म्हणणें आसा की आमी म्हादई वळयतलेच. वी आर अ स्मॉल स्टेट. 2 खासदार फक्त आमी सेंटराक दिता आणि पॉलिटिकली वी आर नेग्लिजिबल. बट एक आमचो लिडर जर स्ट्रॉंग आसलो जाल्यार पॉलिटिकली वी हॅव टू टॅकल. आतां कोर्टातले आमी पयलेच आसा. पहिली गजाल म्हटल्यार हे जे कंटेम्प्ट पिटिशन आयज घातला ते 2 म्हयने उशिरा घातला. कारण 10 ऑगस्टाक हांवेनूच प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगिल्लें की थंय सौदत्ती डॅम भरला. सौदत्ती डॅम इतली वर्सां भरूच ना, मलप्रभेन उदक वचत नाशिल्लें. अचानक ह्या वर्सा सौदत्ती डॅम कसो भरलो? ताजेर तरी मुख्यमंत्र्यान WRD डिपार्टमेंटाक थोडी इन्क्वायरी करूंक जाय आशिल्ली. हांव म्हणटा इन्क्वायरी करूच ना अजून पर्यंत. आमच्या गव्हर्नमेंट प्रेसाचेरूच अजून पर्यंत डिपेंड आसा. कारण प्रेसा कडल्यानूच फोटो घेवप, प्रेसा कडल्यानूच इन्फॉर्मेशन घेवप आणि प्रेसाकूच सांगत तूं आपल्याक फोटो दिया, आपूण कंटेंट घालता म्हणून. दिस इज अवर लिडर. सो आमची जर लिडरशीप सारकी ना न्ही जाल्यार म्हादई गेल्लीच आसा. वी वॉन्ट अ स्ट्रॉंग लिडर हू कॅन टॅकल ऑल दीस सिच्युएशन. ओके. आणि आमचो लिडर जो आसा हातून फेल जाल्लो आसा. फक्त एक गजाल ऍड करता हांव. जेन्ना हेराल्डाचेर तो न्यूज आयिल्ली पळय, फोटोज आयिल्ले, डायव्हर्शन आमी पळयलें. त्याच्या नंतर आम्ही प्रेस घेतली. मुख्यमंत्र्यान सांगले आपण दिल्लीन वता, पंतप्रधानाक मेळटा आणि म्हादईचो आणि मायनिंगाचो इश्यू आपण उलोवन तांचे कडेन येता. आयज पर्यंत आमच्या मुख्यमंत्र्यान पंतप्रधाना कडेन कितें म्हादईचें डिस्कशन जालें तें अजून पर्यंत सांगिल्लें ना. ताणें एक फोटो सुद्धा शेअर केल्लो ना की प्रायम मिनिस्टराक मेळा म्हणून. वी हॅव अ सिरियस डाऊट की तो खरेंच प्रायम मिनिस्टराक मेळा काय म्हणून. या दुर्गा, बिफोर आय गो टू सिद्धार्थ, कर्नाटकाक टॅकल कशें करप? पळय, पयलीं म्हणल्यार पॉलिटिकल वील जाय प्रमोद, पॉलिटिकल लिडरशीप जाय. हांव सिद्धार्थाचें एक करेक्ट करता. सिद्धार्थान सांगिल्लें की मनोहर पर्रीकर बाब त्या वेळाचे WRD मिनिस्टराक ताणें पत्र बरयल्लें म्हणून. 2002 त्या वेळाचे मुख्यमंत्री बाब मनोहर पर्रीकर असोच एक ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन गेल्लो वाजपेयी कडेन, त्या वेळाचे प्रधानमंत्र्या कडेन. आनी ताणें थंय फोर्स करून पॉलिटिकल लिडरशीप दाखोवन क्लियरन्स जे दिले कर्नाटक त्या वेळार ते विड्रॉ करून घेतिल्ले. ताच्या नंतर थंय सरकार चेंज जालें, हांगाय सरकार चेंज जालें. ओवर वी वेंट टू लिटिगेशन, वी वेंट टू ट्रिब्युनल, फायनली अवॉर्ड जालें. आतां इम्पॉर्टंट गजाल म्हणजे कितें? पॉलिटिकल वील आनी पॉलिटिकल लिडरशीप आसल्यारूच आमी दुसऱ्या राज्याक जे आसा ते आमी लढो दिवंक शकता. सेकंड, हो इश्यू इजिली सॉर्ट आउट करपाक जालो. कारण हांगा भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसा, कर्नाटकान भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसा, हांचे वयर जो बापूय बसला हांचो आसा तेय भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसा. सो इट वूड हॅव बीन इजी फॉर द चीफ मिनिस्टर. पॉलिटिकल वील दाखोवंक जाय आशिल्लो. कारण मनोहर पर्रीकर ज्या पर्यंत जितो आशिल्लो बावडो त्या पर्यंत तरी म्हाका दिसना की कोणाक गट आशिल्लो तांच्या भितरूच की असं तरेन करपाक. इट क्लियरली शोज दॅट प्रमोद सावंत इज अ पपेट एंड अ वीक चीफ मिनिस्टर. ना आता एक क्विकली आय फिनिश 2-3 पॉइंट्स. एक म्हणल्यार कंटेम्प्ट पिटिशन घाल्लें 2018 ताजें कितें जालें? मागीर 2019 आमी इंटरिम एप्लिकेशन फायल केलें म्हादईचेर सुप्रीम कोर्टान. ताजेर कितें जालें? Why it is not seeing the light of the day? Petitions are why it's not coming up? Why can't chief minister go? हे सरकार यांना तुम्ही उडवून शकता दुसऱ्या राज्यात. तुम्ही राज्य you knock the door of the Supreme Court at night saying that there is an urgency. Why can't CM, the legal counsel, go and say that there is a urgency in this matter? Hajar काय ना. Second, there was a delay of more than 1 month in filing the contempt petition. Third, पयर तुम्ही एक्सपोज केला ताज्या पयलीं हेराल्डाचेर राहिले, ताज्या नंतर पयर आमी दाखयले. पयर प्रेस कॉन्फरन्स पळयतालो मुख्यमंत्र्याचो, ताजेर तो पत्रकाराक सांगता व्हिडिओ आनी हे दी म्हणून. तुजे सरकारान तुजे WRD मंत्र्यान केलें कितें? वी वॉक द टॉक. 2018 पळय दाखयता तुका ऑर्डर. 23 जानेवारी 2018 आमचे सरकार, आमी जेन्ना सरकारान आशिल्ले, बाब विनोद पालेकरान टीम कॉन्स्टिट्यूट केल्ली अंडर लिडरशीप ऑफ एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, असिस्टंट सर्वेयर ऑफ वर्क्स, टेक्निकल असिस्टंट आणि ज्युनियर असिस्टंट. द टीम शॅल रिपोर्ट इफ एनी कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीज started by Karnataka in the Madai Basin. A periodical report every fortnight shall be submitted to the government. The team shall normally visit the site once a week. ही ऑर्डर कॉपी आशिल्ली, ही ऑर्डर आमी काडिल्ली आणि ज्या बरोबर आमी सरकारान आशिल्ले स्वतः आमी फॉलोअप करताले. फायल रिपोर्ट मंत्र्याक येतालो. पूण आता ते कित्याक जायना? Siddharth, two important issues. एक मैं political will, you answer that definitely whether our political will is lacking. दुसरो जो म्हाका एक हातूंतल्यान कन्सिस्टंट दिसता की चीफ मिनिस्टर येतात वतात, पक्षांचे सरकार येता वता, बट अल्टिमेटली आमी जशें कर्नाटकाच्या बाबतीक म्हळें की कर्नाटकाची सरकार चेंज जातात न्ही, पण तांचो एक कन्सिस्टंट अप्रोच आसा की हो प्रोजेक्ट जावपाकच जाय. आमचो WRD डिपार्टमेंट इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ हू वॉज वेर अँड हू वॉज विच मिनिस्टर,
It is a responsibility of our officers to ensure the interest of the state. Do you agree that our WRD department has miserably failed in this? गोंयांत हे एक सिंड्रोमच जावन पडला की खंय तरी टोटल डिपेंडन्स ऑन पॉलिटिकल सिस्टम. ब्युरोक्रसी खंय तरी विसरता आपले कर्तव्य, आपले कितें करपाचें तें काम. आनी तुवें तो पॉयंट मुद्दो जो वयर काडला, इट इज अ रायट मुद्दो. हांवें उदोळ म्हणलें की हो इशू म्हादयचो जवळ जवळ 99 चालू जालो. 99 नंतर थंय म्हाका दिसता 4-5 सरकारां आयली, वेगळी वेगळी सरकारां आयली, विंगड आयले. कर्नाटकाची आयली, हांगा आयली. पूण तांच्या ब्युरोक्रेटांनी हो विशय लावन धरलो. सी एव्हरीबडी फायट्स फॉर देअर एक्झिस्टन्स. कर्नाटकाची जर आमी हिस्ट्री जर काडत जाल्यार आमी तांचे कृष्णा गोदावरी धरून ते महाराष्ट्र आनी आंध्रा बरोबर झगडटा, तामिळनाडू बरोबर कावेरी धरून झगडटा, केरळा बरोबर ते मुलय पेरियार धरून झगडटा. प्रत्येक उदका बाबतीत कर्नाटका इज अ व्हेरी सेन्सिटिव्ह स्टेट. आणि तांची सेन्सिटिव्ह स्टेट आसाय बी कित्याक तांचे अर्दो स्टेट इज अ ड्रॉट प्रोन स्टेट. तांकां खंय तरी तांची चिंता पडल्या. आमी आमचे बाजू घट करपाक जाय. आणि म्हाका दिसता डेफिनेटली ब्युरोक्रेट्स आर टू बी ब्लेम टू अ सर्टन एक्सटेंट बिकॉज दे हॅव नॉट टेकन इट सिरियसली. आय एग्री टू इट. बट अवर पॉलिटिकल एट द सेम टाइम दुर्गादासान जे म्हणलें म्हणजे नॉक डोर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट मिडनाईट. राहुल गांधी असली भाष्य करनाका 15 मिनटां आपूण ते चायना काडून उडयतलो बी तसली भाष्य म्हाका हांगा म्हणजे इट इज जस्ट अ थिएट्रिकल. ताका काय अर्थ उरना. दुर्गादास इज अ सिनियर लीडर ऑफ गोवा फॉरवर्ड. सो आय थिंक वी हॅव टू टॉक सेन्स. प्रत्येक लेवलाचेर भारतीय जनता पार्टीन हो इशू लावन धरिल्लो आसा. आमच्या माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान वचून थंय सॅलिनिटी लेवलाची स्टडी करची म्हणून मागणी केली. पॉलिटिकल लेवलाचेरच डिसिजन जालें की येस ती मागणी साध्य आसा आनी ती स्टडी चालू करची. ह्या वर्सा पयलो इन्स्पेक्शन जावन पयलीं पावसाचो जो इन्स्पेक्शन आशिल्लो तो जावन गेलो. म्हाका दिसता पॉलिटिकली आमी खंयच कमी पडूं ना. वी आर फायटींग ऑन ऑल बॅटल्स. वी हॅव टू बी युनायटेड इन वन थिंग. कर्नाटका जशें अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम एक उलयता. उदाहरण म्हणलें हांवें सांगलें हो हांवें सांगपाचो प्रश्न न्ही. म्हाका दिसता आमी आतां लँग्वेज चेंज करून आमी कितें करपाचें तें ठरोवपाक जाय. ओके, आमी हो शब्द इम्पॉर्टंट आसपाक जाय. या व्हेरी गुड पॉयंट. आय वेलकम टू यू. हांव एकच गजाल बाई विचारता आनी देन आय विल टेक द फायनल. म्हाका एक गजाल सांगात बाई, हो जो मुद्दो आसा आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट जो दुर्गादासांनी काडला तो म्हळ्यार आमी पिटिशन फायल करत आसात, प्रामाणीकपणान करत आसात. प्रत्येक खेपेक घडये प्रेसान रिपोर्ट केलो म्हणून पिटिशन फायल करतात, एक्टिविस्टांनी फोटो हाडले म्हणून पिटिशन फायल करतात. आमी WRD डिपार्टमेंट कितें करता हो विशय वेगळो धरया. बट आमी पिटिशन फायल करतात, बट ती पिटिशनां तांचो निकाल मुखार लागत ना. सो आज एक गोंयचो नागरीक म्हण म्हाकाय भंय दिसता की परत जे कंटेम्प्ट पिटिशन फायल केला ते जर खंयच गेली ना आणि उरिल्ली म्हादई जर गेली, उरल्यात ती 10% आतां 90% व्हेली, ती जर गेली जाल्यार मागीर कितें जातलें? What is your advice to the government of Goa? Your petitions are not being heard. What is your advice? Yeah, my advice is simple आसा. मातशें ट्रायब्युनलचो अवॉर्ड वाचात, ताची कॉपी म्हज्या हातान सांगात. ट्रायब्युनलान कितें सांगलें? कर्नाटक इज अलाउड टू डायवर्ट दी वॉटर फॉर बांडोरा डॅम, कळसा डॅम सब्जेक्ट टू सर्टन कंडिशन्स घातल्यात. कितें म्हणून की कर्नाटका shall undertake fresh planning and development of scheme for consumptive uses within the basin. हे केले सरकारान, कर्नाटक सरकारान. हे पळोवपाचें काम आमच्या सरकारचें आसा. फुडें ताणें सांगलें स्टेट ऑफ कर्नाटका shall undertake fresh planning and development of schemes for consumptive uses within the basin and or diversion of water outside the basin, including the reservoir losses for not more than 1.72 TMC at the Kalsa dam site. Such utilization shall necessarily require thorough review and modification of the detailed project report, and only after obtaining all mandatory clearances as required by law. इतले जे सांगला हे ट्रायब्युनलाच्या अवॉर्डान जालां तितले तरी आमच्या सरकारान वाचले. आणि हे जर इम्प्लिमेंट जायना तर सुप्रीम कोर्टा कडेन जशे सगळे जाण सांगता रातचो नॉक करा म्हणून, त्या प्रमाणे निदान दिसा ढवळ्याक सकाळी फुडें वचून सुप्रीम कोर्टा कडेन ही मागणी कित्याक करनात की ट्रायब्युनलचे कंडिशन जे आसात तेच ऑब्झर्व करिना कर्नाटका सरकार म्हणून. तुम्ही म्हणटात की आमी सुप्रीम कोर्टाक चड एग्रेसिव्ह जावपाक जाय. दुसरें जालां अशें
हे म्हादयची न्हंय जी आसा, उदक जे आसा, इट इज इन रिलेशन टू आवर लँड युटिलायझेशन. आणि आमच्या गोव्यान दुसरो एक प्रश्न, एका संलग्न प्रश्न हांव तुमचे कडेन मांडटा. लँड रिफॉर्म, लॉ रिफॉर्म्स आमी गोव्यान हाडले, कसेल त्याची जमीन केली, शेती चड पिकोवची म्हणून आमी सांगले. ह्या कायद्याची आमी अंमलबजावणी करिनात. आमची अंमलबजावणी चल्ल्या ह्या जमनीचे रुपांतर कशें करचें तें. ज्या वेळार सरकारांतले प्रमुख मोठे व्यक्ती जमनीची रुपांतरां कशें करची, जमनी आमच्यो विकून कशें वचच्यो, गोंयांतल्यो कितल्योश्यो हजारो एकर जमनी आज जे विकून गेल्यात, तशें आनी कितल्योश्यो विकच्यो, हाकडे जेन्ना लक्ष चल्लें पळय त्या वेळार म्हादय महत्वाची उरना कोणाक. ओके राहुल, वेलकम टू यू. राहुल, कितें दिसता, कारण आमी पिटिशन फायल तर करत आसात पण our petitions are not being heard. What do you expect Goa government polity together to do now? प्रमोद, आता सिद्धार्थ बाबान वेगळो डायमेन्शन दिलो. पयलीं कितें जातालें, ब्लेम गेम काँग्रेसचेर जातालें. नाव ही शिफ्टेड टू ब्युरोक्रेट्स. ब्युरोक्रेट वीक आशिल्ले म्हणून अशें घडलें म्हणटा तो. आतां ब्युरोक्रेट जे आसता दे लूक फॉर गायडन्स, डिसिजन मेकिंग फ्रॉम द एक्झिक्युटिव्ह, द कॅबिनेट, द चीफ मिनिस्टर. आमचो लीडर जो आसा इज वीक अँड डिसायसिव्ह. वॉट गायडलायन्स कॅन ही गिव्ह, वॉट कॉन्फिडन्स द ब्युरोक्रेट्स कॅन हॅव. तांकां जे सांगता तशें ते करतले. आमचो सीएम जर वीक पडलो, डिसायसिव्ह पडूना, वीक जालो, तांकां तशेंच उरतले. लूक ॲट कर्नाटका, देयर लिडरशीप इज स्ट्रॉंग, दे हॅव अ फार पॉवरफुल वॉयस दॅन द गोवन चीफ मिनिस्टर. दुसरें, being a very objective, being a new party into this field, हे blame game चालू आसा. काँग्रेस, बीजेपी काँग्रेसीक ब्लेम करता, अग्री टू दॅट. पार्टी तशें आमचे स्वर्गीय चीफ मिनिस्टर पर्रीकरान एक लेटर दिले, आय रिमेंबर दॅट, सेईंग दॅट टू द बीजेपी प्रेसिडेंट ड्युरिंग इलेक्शन टायम. ते कितपत योग्य आशिल्ले? तेन्ना WRD मिनिस्टर गोंयचो कोण आशिल्लो? Rahul, I'll interrupt you. We had Durgadas, I'll come to you. Don't interrupt. Durgadas, I'll come to you. We have objected to that letter. Durgadas, I'll come to you. You will have your time to object. Yeah, Rahul, complete your point. Yeah. They could have stood up at that grounds and said, we don't agree to this letter. त्यांना सगळे ओगी रावले, त्यांना राजकीय करू ना कित्याक? आता कित्याक इतलो बोवाळ जालो? राजकीय आता सगळं झाले ते झाले. आता आम्ही सगळे एकजूट राहूया. हांव परत सांगता, लेट सीएम कॉल अ ऑल पार्टी मिटींग, लेट्स गो टू द प्रायम मिनिस्टर, आमचो मुद्दे मांडुया. हे 2 MPचो प्रश्न न्हय, हे 16 लाख गोंयकाराचो प्रश्न आसा. 16 लाख लोकांचो प्रश्न आसा. येस, जेनात व्हेरी क्लियरली आमची पिटिशनां पेंडिंग आसात, ताजेर मुखार कांयच जायना. हे कंटेंट पिटिशन जर तशेंच उरलें, आमच्या हातांतल्यान आमची आवय वतली. इतल्या पॉयंटाचेर आमी पावल्यात. व्हॉट डू यू वॉन्ट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा और द एंटायर पॉलिटिकल क्लास ऑफ गोवा टुगेदर टू डू? हातूंतली 2 गोष्टींचो आमी विचार करूंक जाय. पयली गजाल, पिटिशनां चालू आसा अशें म्हणटा आमी. त्या पिटिशनांनी आमचो कॉन्सिल आनी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा कितले सिरियस आसता. हांव मुद्दाम तुमकां नमूद करून दिता. आतां भाईन अवॉर्ड वाचलो, अवॉर्डाचे कंडिशन्स वाचले. त्या कंडिशनान क्लियर कितें म्हटलां, पयली गजाल आमी लक्षात घेवंक जाय की हो अवॉर्ड आसा, फॉर एक्झाम्पल 1.5 TMC इन बेसिन कन्झम्पशनाक दिल्ले आसा फॉर कर्नाटका. इन बेसिन कन्झम्पशन इज अ डिफरंट, completely different aspect. Second 2.18 TMC for is allowed to be diverted for Bandura. 1.72 is allowed to be diverted for Kalsai. आणि 8.2 TMC for hydroelectric project. आता हे सगळे समजा करूंक जाय जाल्यार कितें गरजेचें आसा? नंबर 1 इज नोटिफिकेशन ऑफ द अवॉर्ड. नंबर 2 DPR जो आसा प्रपोज, म्हणजे न्यू DPR जो आसा पळय तो कर्नाटकान सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक दिवचो पडटा. आणि द सेंट्रल एजन्सी हॅज टू अप्रेज द DPR. 3 गजाली व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता पहिली गजाल जी आसा पळय, नोटिफिकेशनाचेर हांव येता. नोटिफिकेशनाक लागून जेन्ना अवॉर्ड इज बिफोर सुप्रीम कोर्ट, चॅलेंज केला गोवा गव्हर्नमेंटान, महाराष्ट्रान चॅलेंज केला. इट इज बिफोर सुप्रीम कोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टान कंटेंट पिटिशनूय चालू आसा. त्याच बरोबर म्हादई ट्रिब्युनलान क्लॅरिफिकेशन ऑफ अवॉर्ड एप्लिकेशनूय चालू आसा, पेंडिंग आसा. हे जेन्ना सगळे पेंडिंग आसतना कर्नाटक गव्हर्नमेंट फाइल्स एन एप्लिकेशन for permission for notification or rather directing central government to notify the award. So first condition जे आसा पळय त्यांचे फुलफिल जाता just because आमचो कॉन्सेल मिस्टर दाता वो ऑब्जेक्ट करना आणि अवॉर्डान क्लियरली बरयला that Mr. Data did not object for the application. आता फर्स्ट कंडिशन जे आसा पळय ते फुलफिल जाले. हांगा पहिले जैत कोर्टान जे आसा पळय ते कर्नाटक मेळे
just because of the failure of our government and our council. दुसरी गजाल DPR दिवपाक जाय आशिल्लो, DPR दिलो कर्नाटकान, न्यूजांतल्यान पळयलो, पण DPRची कॉपी अजून आमच्या गोंय सरकारापर्यंत पाविल्ली ना. कारण जेन्ना मुख्यमंत्री थंयचो मिनिस्टराक लेटर बरयता की थंयचेच परमिशन दिवचें न्ही की DPR पास करचो न्ही, त्या टायमार तो मिनिस्टर आमच्या मुख्यमंत्र्याक सांगता की नाव इट इज अप टू अस आनी आमी तुमकां सांगता खंयचीच गजाल बांदील ना म्हणून. सो जे आसा पळय आमचे मुख्यमंत्री सेंट्रल गव्हर्नमेंटान अशेंच आसा सदांच पासून. आमचो मुख्यमंत्र्याक केन्ना सेंट्रलाक कॉन्फिडन्सान घेतलो ना नंबर 1 आनी केन्ना ताका कोतूय दिले ना. ह्यो दुसरी गजाल. आता तिसरी गजाल कितें आशिल्ली, हे समजा सगळें चालू आसा न्ही, जाल्यार आमच्या गव्हर्नमेंटान हॅज टू टेक सम एक्शन न्ही. एक्शन कोर्टान सोडूनच दिया, आता ते पिटिशनाचेर सोडूनच दिया. थंय कन्स्ट्रक्शन जालें कंप्लीट, वॉटर इज डायवर्टेड. 2 म्हयने आमचे सरकार कितें करताले? सो दिस इज द एंटायरली फेलियर ऑफ अवर गव्हर्नमेंट. सिद्धार्थ बाबान जशें म्हटलें पळय, रुदनाथ म्हणटा हांवें केलें. आमचो मुख्यमंत्री अशेंच म्हणटा, जेन्ना आपूण मुख्यमंत्री जालो तेन्ना सॅलिनिटी टेस्ट करपाक दिलो, जेन्ना हांव मुख्यमंत्री जालो तेन्ना हांवें हें केलें. माय सिंपल क्वेश्चन, सॅलिनिटी टेस्टाची गरज कित्याक पडली? सॅलिनिटी टेस्टाची गरज ह्या खातीर पडली कारण अवर गव्हर्नमेंट इज अवेअर दॅट वॉटर हॅज बीन डायवर्टेड. जर तुका खबर आसता उदक डायवर्ट जाला, तुम्ही कितें करताले इतले तेंप? सो तुम्ही सॅलिनिटी टेस्ट करतले, मागीर ओके इट इज ओके म्हणून तोपर्यंत तुम्ही डायवर्ट केला ते ओके म्हणटले. दिस इज द एटिट्यूड ऑफ अवर गव्हर्नमेंट. ओके. आणि त्याच्यानंतर आमच्या गव्हर्नमेंट कितें करता, एकूच एड करता. त्याच्यानंतर आमच्या गव्हर्नमेंट कितें करता, फायल्स एन एप्लिकेशन फॉर स्टे ऑफ नोटिफिकेशन, ते भायर पडटा. सो आमची स्ट्रॅटेजी आसा सुप्रीम कोर्टान आमच्या गव्हर्नमेंटान स्वताच वीक करून दवरलेली आसा. सो पॉलिटिकल विलूय सारखे ना आणि आमची लिगल बॅटलूय सारखी चलना. सो ह्या हितूंतल्यान खरोखर गोंयकार जो आसा पळय तो उदकाक फाटीचेर जावपाचो आसा. Yeah, just very valid points. We'll tackle them. Durgadas, you wanted to make a point to give that clarification that you wanted to give, and also जो मेन मुद्दो आसा, आमची जर पिटिशनां फक्त जर पेंडिंग उरतात जाल्यार गोंय सरकारान आता कितें करपाक जाय? पळय, एक म्हणल्यार हांव बाब राहुलाक करेक्ट करता की ताणें सांगलें की आमी ओगे रावले. बाब मनोहर पर्रीकारान लेटर दिलें त्या वेळार येडियुरप्पाचें, आमी ओगे रावले ना. यू जस्ट डिग आउट द रेकॉर्ड. Our Vinod Palekar, who was part of the government as a WRD minister, came on record and said that this is not proper. Even if it is given for political purpose, it is not proper, and we object to it. This is one point. Second, legally, first म्हणल्यार जे आदोगाद आसपाक जाय आशिल्ले ते गोंयकार आसपाक जाय आशिल्ले. कारण when you fight, तेन्ना तूं पोट तिडकीन केसीस झगडटा, तेन्ना स्टेटाच्या इंट्रस्टा खातीर तुका स्थानिक आरोप, पयलीं बाब आत्माराम नाडकर्णी सारखे लॉयर, बाब दत्तप्रसाद लवंदे सारखे लॉयर, तांच्या बरोबर 15 गोंयचे ज्युनियर लॉयर्स थंय वचून दिल्ली हांवें स्वता पळयल्ले आसात. कारण वी यूज टू अटेंड द हियरिंग्स. आता तूं खंय एक दिल्लीचो एडवोकेट काढ, ताका काळीच ना, कारण ही इज नॉट बॉदर्ड, ही इज बॉदर्ड एनीबॉडीज फीज. सो you need a legal system who has interest to protect Goa's interest in the Supreme Court, to fight for it. Money is secondary. ते आसपाक जाय, ते सरकारा कडल्यान ना. MOE पण क्लिअरन्स केन्ना दिले? प्रल्हाद जोशी हांगा आयलो, मायन्स मिनिस्टर, एका हॉटेलान बाप तांचो राज्यसभेचो खासदार तांच्या 2-3 जाणांक मेळ्ळो. दनपारां तो एकांक हुबळीक वता, सकाळी 10 वरांचेर हांगा एकांक तो हुबळीक वता आनी ट्वीट करता की कॅज्युअल आपल्यान ओगीच कर्टसी विजीट कॉल केल्ली मुख्यमंत्र्याक आनी राज्यसभा खासदार गोंयच्या म्हणून. ताच्या नंतर एक्झॅक्टली 8 काय 9 दिसांनी MOF क्लिअरन्स दिता. त्याय प्रमोद म्हाका याद जाता, तुका हांव रातचे 9 वरांचेर हांवें तुका फोन करून सांगलें अशें जाला की ऑर्डर कॉपी आमी जी आमच्या सोर्सा कडल्यान मागयली थंयच्यान. So it was a shock for including all of us. We have spoken at that time. So this clearly shows there is no political will. Bab Siddharthan सांगले की bureaucracy करना ना, we cannot blame. Bureaucrats work the way you have political leadership. Driver सारको आसपाक जाय, जाल्यार तुझे बाकीचे सगळे सारखे असतात. Political will आसपाक जाय. मुख्यमंत्र्याक अजिबात ना. आमी सिद्धार्थान सांगले, I respect him. ही ताणें सांगले की ना आमी आपण म्हणपाक जायना. We have been giving him suggestions, Siddharth. He is not ready to take it. आम्ही जर ताका कितें सजेशन दिलें तो सरळ सांगता, आपल्याक कोणे सांगपाची गरज ना. Just dig out these videos and statements. Okay. This should stop. CM should call for an all-party meeting, take everyone on board, and tell the Prime Minister, Goa was lucky for you. तू सदांच सांगतालो की गोवाने मुझे आम्ही हे बनाय. तू प्राईम मिनिस्टर कॅन्डिडेट म्हणून गोंयांतल्यान डिक्लेअर जालो. आज तुवें सांग ताका ते याद करून दिवपाची गरज आसा. And for that you need political leadership and political will. See there
people. सिद्धार्थ सेम प्रश्न विचारता मुद्दाम यू कॅन रिप्लाय टू ऑल द पॉइंट्स बट मेन इश्यू येता की आज आनी एक कंटेंट पिटिशन आणि ताकाय बी कर्नाटक जुमानतले काय ना हाची शाश्वती ना अशी परिस्थिती भितर कितें दिसता की कितें करचें गोंयांत? नाही, डेफिनेटली भारताची ज्युडिशियरी सिस्टम जी आसा ती स्ट्रॉंग आसा आणि म्हजो ताजेर पूर्ण विश्वास आसा. म्हाका खंयच अशें फिलिंग येना की आमी खंय तरी ज्युडिशियल सिस्टमाचेर अविश्वास दाखोवपाक जाय आनी ते कितें सांगता ते कोण मानचो ना हे म्हाका दिसता एसम्पशन करून आमी फुडें वचपाक शकना. डेफिनेटली हो लढो आमी सगळ्या फ्रंटाचेर लडोवपाक जाय. आयज कर्नाटकाची बाजू एडवोकेट फाली नरिमन मांडटा. ही इज वन ऑफ द सिनियर मोस्ट लॉयर्स इन द सुप्रीम कोर्ट. पूण म्हाका एका वटेन दुख्खय जाता की जेन्ना आमी बरे लॉयर एंगेज करता यू हॅव टू पे फॉर इट ऑल्सो. पूण रोखडेच मागीर बोवाळ मारता की गोंय सरकार 1 कोटी हाका म्हादयच्या लढ्याचेर वेस्ट करता. म्हाका दिसता ही दुटप्पीपणां आमी थांबोवपाक जाय. आमी हो लढो सिरियसली जर लढटले जाल्यार आमी सगळ्यांनी बरोबर मेळूनच लढपाक जाय. आमची पॉलिटिकल लिडरशीप समर्थ आसा अँड दे आर वॉचिंग फॉर म्हादय. वी आर ऑल वॉचिंग फॉर म्हादय अँड वी विल फायट इट. म्हाका खंयच डाऊट दुबाव येना खंय तरी आमी कमी पडटा म्हणून. पैसे कमी आसा बाई म्हाका एक गजाल सांगात आनी हो जो मुद्दो जो सुरवातीक आयिल्लो तो महत्वाचो मुद्दो तो म्हळ्यार आमचे 2 खासदार 1 राज्यसभा खासदार विरुद्ध कर्नाटकाचे इतले सगळे खासदार. तुम्ही केंद्राचे राजकारण पळयला राज्याचे राजकारण पळयला. हाव क्रुशल इज दॅट पॉइंट. फक्त आमचो जीव ल्हान ही एक गजाल जाली आमची संख्याय ल्हान खासदारय कमी. ह्या प्रश्नाचो कितलो प्रभाव या गुंतागुंतीचेर पडटा हे लक्षात घेऊनच आम्ही जे काही मुद्दे पहिले सुरुवातीक मांडले ही आमची लहानपण जे आसा ते लक्षात घेऊनच मांडल्यात. मंत्री आमचे आमदार कमी, आमचे खासदार कमी, आमचे मंत्रिमंडळ लहान आणि कर्नाटका मोठे राज्य. सगळीकडे एकच सरकार आसा. आमकां सगळे म्हण ऑल पार्टी आमी एकठांय येवचे हो मुद्दो सगळ्यांनी मान्य केला. बाई पण ह्या विशयाचो कितलो परिणाम जाला या इश्यूचेर? जर तो परिणाम जावचो ना जाल्यार गोंयचो सत्ताधारी पक्ष एक प्रकारची क्रायसिस आपल्या देशातल्या सरकार समोर निर्माण करील हो प्रश्न विचारता. कशी क्रायसिस की हांगासरल्या आज जे सरकार आसा भाजपाचें जे सरकार आसा हे भाजपाचें सरकार नरेंद्र मोदीक सरळ सांगू शकता तुम्ही जर आमचो जर हो मुद्दो जर सोडयना गोंयचो जमन मरणाचो प्रश्न तर आम्ही तुमच्या बरोबर रावनात अशा प्रकारची क्रायसिस करू शकतले. जाता तर तुम्ही पळयात. आणि म्हणून आम्ही दुसरे 2 मुद्दे मांडल्यात की गोंयची भूमी राखतलो उदक जाय जाल्यार भूमी जाय आता तुमच्या ती करतली तर लँड रिफॉर्मचे इम्प्लिमेंटेशन करूया. आणि एक राजकीय वळण देऊया तिसरें की जे डिस्प्यूट चल्ला कर्नाटक आणि महाराष्ट्र मोठे 2 हत्ती झगडटात आम्ही खंयच ना त्यांच्या भितर थंय आम्ही आमची क्लेम दवरुया. सुप्रीम कोर्टान सांगूया संपूर्ण महाराष्ट्र आमच्या वाटेन येतले पळयात तुम्ही पाठिंबो दिवपाक येतले. ही बॉर्डर एरिया आमच्या फाटल्या तरी हांव त्या भागान खूप फिरला. ज्या सुवातीचेर पळय आमची ही म्हादय नदी उगम पावता आणि आनीक जे नाले व्हांवतात त्या भागांतल्या कित्येक लोकां कडेन हांव उलयलां. तांकां कर्नाटका विशीं प्रेम ना मोठेशें. ते म्हणटात आमची संस्कृती ते दाबतात कर्नाटकाच. आमचे वन खात्यात जे कितें रानां जी आसात ती रानां खातात, आमचे खनिज खातात, आमचे उदक न्हंयो व्हरतात. शेवटी कितें उरतलें आमच्या भागान? तांकांय कोण तरी एक दिलासो दिवपाक जाय. अशा वेगवेगळ्या मार्गांनी हो लढो आमच्यान लढू येता. सगळे एकठांय जावन आमी हो लढो आमच्यान करूं येता. दुर्गा वेलकम टू यू. राहुल म्हाका एक गजाल सांगात तुमचे पक्षाचे सरकार आज दिल्ली आसा. गोंयकार इतली तरी अपेक्षा करपाक शकतात की आमकां आमचो आवाज जितलो जाता तितलो दिल्ली वाडोवपाक जाय. फॉर सम रिजन कर्मधर्म संयोगान म्हण तुमचे सद्याक तरी कर्नाटका भितर पॉलिटिकल इंटरेस्ट ना. अशा परिस्थिती भितर कॅन यू एश्युअर गोवन्स की तुमचो पक्ष दिल्ली भितर गोंयच्या वतीन हो इश्यू लावन धरपाक मदत करतलो? प्रमोद बाब तुका सांगपाची गरज सगळ्यांक खबर आसा केंद्र सरकारान जे दिल्ली सरकारान प्रत्येक इश्यूचे टार्गेट केल्ले आशिल्ले. पर्सिवरन्स घेवन ताणें फॉलोअप करून ते मुद्दे म्हणले जावं ती एज्युटेशन जावं इवन लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या कॅबिनान वचून रावले ते आनी ते मार्ग सुटून काडले. यू नो हाऊ मच दे वर हॅरेस्ड. आता सगळ्यात इफ यू सी द डिस्कशन फॉर लास्ट 1 hour एक कन्सेन्सस आसा की म्हादय
वा राजकीय इश्यू असा पण सगळे राजकीय पक्ष एकमत आसा हाचेर तेन्ना प्रमोद सावंतान जाणी घेवपाक जाय आमी सगळे ताज्या बरोबर आसा तो म्हणटा पळय तशें भिवपाची गरज ना ताका आमी सगळे ताज्या वांगडा आसा पण तो कांय जर करना जाल्यार भिवपाची गरज सगळे अखंड गोंयकाराक आसा पण म्हाका खात्री आसा आमी आनी बाकीचे राजकीय पक्ष हे करून दिवचे ना लढो चालू घेतलो आमी म्हादयचो तो कांयच करूं शकना राहुल माय क्वेश्चन इज व्हेरी स्पेसिफिक तुमच्या पक्षाचे दिल्ली सरकार आसा गोंयचो प्रश्न प्रभावीपणान दिल्ली मांडपा खातीर तुमचे सरकार गोंयाक आदार करतले काय कितें नाही गोंयचे मुद्दे गोंयकार आमी घेवकूच जाय दिल्लीचे कितें रिसोर्स जाय पडटा घेतले आमी आनी आमच्या सरकाराक दिल्ली खबर आसलें कितले तांकां टार्गेटींग केलें युनियन गव्हर्मेंटान ताणें प्रत्येक खेपे वाट काडून फुडें गेले आनी काम करून घेतलें सो तांकां काम कशें करचें खबर आसा आमकां फक्त तांकां डिसायसिव्ह लिडर जाय जो फर्म आसा आपूण हे निर्णय घेतलो न्हय की पार्टीच्या प्रेशरान तो उगी रावतलो तुम्ही कितें म्हणटात की आमी जर हांगा सगळे एकठांय आयले सगळे राजकीय पक्ष जाल्यार दिल्ली सावन जो आदार करपा जाय तातूंत भितर तुमी हातभार लायतले नक्की हातभार लायतले आमी परत सांगता सावंतान डेलिगेशन प्रायम मिनिस्टरा कडेन मुद्दे म्हणया गोंयचे कितें तें आनी भाईन सांगलां अशें तांकां जाणीव करपा जाय पक्षाक की पक्ष फाटिंबो दिवचो ना की म्हादय फर्मोस ती आमची आवय बाकीचे पॉलिटिक्स मागीर चालूच उरतले कितें आसा तें ओके हृदयनाथ यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉइंट I'll go back to Hridaynath. Durga, you wanted to make a point. किती दुर्गा दोन मुद्द्यात पहिलो मुद्दो असा की आमची खासदार इतली कमी अशी परिस्थिती भितर हो आणि तांची इतली चड ह्या मुद्द्याचो कितलो प्रभाव असा ह्या एकूण विशयाचेर सध्या आणि दुसरी गजाल ऑल पार्टी हे जर जाले डेलिगेशन जर जाले जाल्यार तुमचो पक्ष विदाउट एनी कॉन्ट्रोवर्सी ऑर पॉलिटिक्स तातूंत पार्टिसिपेट जातलो काय कितें पहिले म्हणल्यार खासदाराचे नंबर सांगले प्रमोद नंबर डजंट मेक क्वांटिटी डजंट मेक डिफरन्स द क्वालिटी मेक्स डिफरन्स आज आमचे इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आमचे 3 खासदार आसात हांव विचारूंक सोदता ते कितें करतात खंय आसा तांचो आवाज 3 MPs कॅन मेक अ डिफरन्स फॉरगेट अबाउट 30 MPs ऑफ देयर्स 3 MPs कॅन मेक अ डिफरन्स इन दिल्ली आज मिडिया अशी आसा दिल्ली कितलेशे न्यूज चॅनल आसात कितलेशे थंय लोक आसात हू कॅन गो 3 MPs कॅन मेक अ डिफरन्स बट अनफॉर्च्युनेटली इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ते थंय जायना सेकंड फर्स्ट पावल ताका मारुनी ताणें सांगून जशें आमी सांगला प्रधानमंत्र्याकडे ताका व्हरपाक गट्स आसा डेलिगेशन सांगपाक गरज आसा तुमी तुमचे सरकार जे करता जे MOF करता प्रकाश जावडेकर जो करता ते ताका गट्स आसा कारण प्रकाश जावडेकरान पर हांगा येवन बोट दाखयले सरळ सांगले की मुख्यमंत्री आमचो करतलो आतां उठून गेलो सो आमी एकूच सांगूंक सोदतात प्रमोद सावंताक मुखार सर सगळ्यांक बरोबर घे आनी एटिट्यूड सोड की ना आपल्याक सगळं खबर आसा दुर्गा माय क्वेश्चन जशें हांवें राहुलाक विचारिल्लें दुर्गा जशें हांवें राहुलाक विचारिल्लें व्हेरी क्लियरली की तुमचो पक्ष फाल्यां राजकारण कुशीक दवरून जर ऑल पार्टी डेलिगेशन दिल्ली व्हरपाचें जालें जाल्यार पार्टिसिपेट जातलो काय कितें प्रमोद तुका टायम एंड अगेन सांगता विजय सरदेसायान केन्नाच हाजेर राजकारण केलें ना वयल्यान खूबदां सजेशनां दिली पूण तो आयकना द प्रॉब्लम विथ हिम इज इट डजंट लिसन सो आय अपील फ्रॉम एटलीस्ट डिबेट तरी ताणें पळोवचें की हांगा कन्सेन्सस जाल्लें आसा कारण प्रधानमंत्री कडेन वचा इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डेलिगेशन घेवन या थंय ताका सांगया की बाबा आमकां जर उदक जाल्यार आमी काबार जातले म्हणून कारण आमचे वी आर नॉट ओन्ली वॉटर कारण आमचे टुरिझम स्टेट आसा फाल्यां आमकां सगळ्यांक उदक लागता हांगा तांकां खूब न्हंयो आसा आमकां उदकाचो सोर्स एकूच आसा बट अनफॉर्च्युनेटली लुक्स लायक की हांव एकूच कमेंट करता जे तर आमी नियाळ पळयतात फाटले 2-3 म्हयने जे चल्ला जावडेकर हांगा येता जोशी हांगा येता एकूच हातून अशें स्पश्ट दिसून येता की खंय ना खंय तरी की मायनिंगे खातीर म्हादय विकली काय अशें 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 प्रश्नचिन्ह पडपाक लागले आमकां ओके हांव थंयच्यान वता हृदयनाथ कितें हे जे खासदारांची जे एक लॉपसायडेड इक्वेशन आसा आमच्या भूगोलाक लागून जॉग्राफीक लागून कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून ही 3 खासदार वर्सीस इतले सगळे खासदार कितलो प्रभाव पडटा हाजो आनी हातूंतल्यान भायर कस सरप ना इट इज सिंपल हांवें पयलीं जशें म्हटलें तशें लिडरशीप स्ट्रॉंग आसची पडटा मनोहरभाई हांगा जेन्ना CM आशिल्लो तेन्ना थंय 30 आसूं किंवा 40 आसूं दे हॅड नो गट्स टू डू इट मागीर तेंच्यांनी कितें केलें पत्र बित्र दिली ते गजाल वेगळे तेंचें पॉलिटिकल भितर राजकारण कितें आशिल्लें पयलें तांकांच खबर आसा बट पॉलिटिकल वील इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ते पॉलिटिकल वील जे आसा पळय ते हांगा ना
दोन गोष्टी आपण जेन्ना स्ट्रॉंग असता पॉलिटिकली आपण पॉलिटिकल वील आपली स्ट्रॉंग आसा आणि आपण जेन्ना खरो आसा आमचो मुख्यमंत्री जो आसा पळय गोंयचो प्रमोद सावंत अननेसेसरी एटिट्यूड म्हणजे सगळ्यांक पॉलिटिकल पार्ट्यांक एकठांय घेवपाक तेजो न्हयकार आसता. लोक जेन्ना रिप्रेझेंटेशन दिवपाक वता त्या लोकांक तो मेळपाक न्हयकार दिता आनी तांकां अरेस्ट करता. अशा प्रकारचे एटिट्यूड घेऊन जो मनीस स्वताक लिडर म्हणटा पळय ही कॅनॉट बी अ लिडर आणि असो फेक लिडर असल्या कारणान गोंयची ही दशा आता जाल्ली आसा. दशेची दुर्दशा जावची न्ही इतलीच हांव देवा कडेन मागता कारण प्रमोद सावंता कडेन मागून कांयच फायदो ना अशें काल आमकां अरेस्ट करतकीर कळून चुकलें. Durga, you quickly you wanted to make up, but then I'll go to Siddharth. क्विकली जे हाणें सांगले पळय राहुलान बाईन तशेंच हृदयनाथान हे आमी पूर्णपणे एग्री करतात की मुख्यमंत्र्यान मातसो एटिट्यूड शन करपा जाय. मे बी आवर फ्रेंड आमचो जो इश्ट आसा बाब सिद्धार्थान तरी हे ताका सांगचे की डिबेटीन कन्सेन्सस कितें जाला ते कारण ताच्या नंतर तरी ताजे दोळे उक्ते जातले हे आमी मागतात. कारण हाजेर हो सिरियस इश्यू आसा प्रमोद. या दुर्गा, बिफोर आय गो टू सिद्धार्थ भाई, जो प्रश्न हांवें बाकीच्यांक विचारला तोच तुमकां विचारता. फाल्यां जर मुख्यमंत्र्यान फुडाकार घेवन जर ऑल पार्टी डेलिगेशन दिल्ली व्हरपाचें थरयलें, काँग्रेस तातूंत भितर राजकारण कुशीक दवरून पार्टिसिपेट जातली, हें उतर तुमी गोंयकारांक दिवपाक शकतात? हें उतर हांव दिता उतर. काँग्रेस निश्चित भितर भाग घेतली, सगळ्या बरोबर दिल्लीक वतली. ह्या वेळार अशा प्रकारचो ठराव ह्या आधी आमच्या विधानसभेन पास जाल्लो आसा. ज्या वेळार मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आहेत त्या वेळार फाटी सरपाचे ना किंवा म्हादय आमची सगळ्यांचीच आसा, सगळ्या गोंयकारांची आसा. आमी बरोबर रावतले आणि पंतप्रधानांक अक्षरशः ताका सळोकी पळो करपाचो प्रयत्न करतले ह्या विशयाचेर. सिद्धार्थ, फायनल म्हाका दिसता सगळ्यांक विचारला तोच प्रश्न, कारण आता सत्ताधारी तुम्ही आसात. हो एक ऑल पार्टी फोरमाचेर सगळ्याक हाडून जे आता पॉलिटिकल वील आणि रेझिलियन्स दाखोवपाक जाय ते दाखोवपा खातीर एटलिस्ट आयच्यान ही सगळी परिस्थिती पळयतकीर प्रयत्न सुरू जातले काय कितें? डेफिनेटली हांव रमाकांतबाईचे उदोळेक रमाकांतबाईक उपमा दिली की आमी हत्ती बरोबर झगडटा म्हणून. पूण हांव एक सांगपाक सोदता, म्हाका एक ल्हानपणांतली काणी याद जाता की मूय बसून हत्तीक जाम करपाक शकता. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा अवर पॉलिटिकल लिडरशीप इज स्ट्रॉंग इनफ टू टेक ऑन एनीबडी एंड एवरीबडी and they will work for the benefit of Goa only. सिद्धार्थ एकच गजाल, सगळ्यांची अपेक्षा आसा, यू आर देअर ऑन दिस पॅनल, यू विल कन्वे इट टू द गव्हर्नमेंट की लेट अस एटलिस्ट नाव कम टुगेदर, लेट चीफ मिनिस्टर एज अ लीडर ऑफ द स्टेट टेक दॅट इनिशिएटिव्ह. डेफिनेटली हृदयनाथांनी म्हणले की मेमोरंडम दिवपाक गेल्या, मेमोरंडम दिवपाक वता ते व्यक्ती थंय प्रोटेस्ट धरणा करना. खंय तरी एक डिसेन्सी आसता, कितेंय काम करपाक गेल्यार करपाक जाय तेका, मेमोरंडम दिवपाक गेल्यार मेमोरंडम दिवपाक जाय. पूण डेफिनेटली येस डायवर्ट इश्यू करू नाका. तेन्ना ती पावलां आमी उचलत आयल्या. ज्या वेळार आमकां ज्युडिशरी कडेन वचपाक जाय त्या वेळार आमी ज्युडिशरी कडेन गेल्या. ज्या वेळार आमकां एमओएफआ कडेन वचपाक जाय त्या वेळार आमी एमओएफआ कडेन स्ट्रॉंगली मांडला आनी तांचे कडल्यान आमकां रिप्रायव्हय मेळ्ळा. ही आमकां सिद्धार्थ, तुमचे कडच्यान सगळ्यांची इतलीच अपेक्षा आसा, तुमचे कडच्यान सगळ्यांची इतलीच अपेक्षा आसा, एव्हरी पॉलिटिकल पार्टीचे सिनियर रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा आसात, तांच्यो भावना तुम्ही सरकारा म्हऱ्या पावयतले आणि ह्या एका ऑल पार्टी मुवमेंटाच्या दृश्टींतल्यान आयच्यान प्रयत्न सुरू जातले, ही तुमचे कडच्यान अपेक्षा आसा. नाही, डेफिनेटली तेच सांगपाक सोदता प्रमोद की तुम्ही जे काल कार्य केला, काल तुम्ही जे एक्सपोज केला, म्हाका दिसता डेफिनेटली टेक इट फॉरवर्ड. जी पावलां गोंय सरकार उचलपाक जाय ती उचलतले. आमकां राजकीय मळार आसूं, तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें आसूं, ज्युडिशरीच्या हातून आसूं ऑर कर्नाटकाक आनी खंयच्या मळाचेर झुंज दिवपाची आसूं, सगळीं पावलां गोंय सरकार, भारतीय जनता पक्ष आनी दोतोर प्रमोद सावंत हो स्ट्रॉंग रावनच उखलतले, ही हांव तुमकां गॅरंटी पयली दिता. खंयच कोणाक गोंयकारांक मिसलीड करपाची गरज ना. आणि जे टायमार गरज पडटली तेन्ना ऑल पार्टीत न्ही सगळ्यांक घेवनय आमी दिल्लीक वचपाक समर्थ आसा. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता आयचो विशय इतलोच आशिल्लो की कन्सेन्सस आसा काय ना, कारण सगळ्यात पयली गोंयकाराक जेन्ना इतली सगळी पत्रकार परिशदो पळयतात, एकटो दुसऱ्याचेर फार मारता, दुसरो तिसऱ्याचेर बाण मारता, तेन्ना गोंयकारांची मनां प्रश्न पडटा की आमचो पॉलिटिकल क्लास युनायटेड ना, तो जावपाक शकता काय कितें.
हो आयचो विषय आशिल्लो आनी एक गजाल म्हाका दिसता आनी आय अप्रिशिएट एवरीबडी की क्लियर कट हांगा सगळ्यांनी सांगला आमचे मदीं कितें मुद्दे आसूं ह्या मुद्द्याचेर एक रावया आनी फुडें या. आय ऑल्सो humbly request Chief Minister that please listen to this. You have an opportunity where everybody is with you and telling you एक उलो मार आम्ही येतात म्हणून. आय थिंक हे खंयच्याय राज्याच्या राजकीय इतिहासा भितर खूप चुकून जाता की सगळे पक्ष मुख्यमंत्र्याक सांगतात एक उलो मार ह्या इश्यू खातीर आम्ही येतात म्हणून तुझी बरोबर. ही साद तुमची म्हऱ्या पावतली इतलेच हांव मानता आणि थांबता. थँक्स अ लॉट टू ऑल द पॅनलिस्ट फॉर very wonderfully participating in this debate without any cross talk. I think म्हाका दिसता सगळ्यात चड गजाल आज आमची देशाकय तीच आसा की एकामेकाक क्रॉस टॉक करनासतना उलोवपाक दिवपाची. तेही तुम्ही केले त्या खातीर एब्सोल्युटली थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.